नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर लंच टाइम बुलेटिनांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजे 20 सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आमठाणे धरणांत फावो तितलो उदकाचो सांठो, उदका स्त्रोत अधिकाऱ्याची माहिती। गोय पुलिशेक बचाव कार्या खातीर जाय हेलिकॉप्टर, दोनूय जिल्ह्यां खातीर दरेकी एका हेलिकॉप्टराचे घालता प्रस्ताव। नेमान उदका पुरवण जायनाशिल्ल्यान पेडणेकार ताणेल्यात, साबार कागाळी करू नये प्रशासनाची आडनदर। उरिल्ल्या सहभागांक वाटावपा खातीर सरकाराक बरयतलो पत्र, सांगता पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार। भारतात फाटल्या 24 वरांत 2183 कोरोना केशींची नोंद, सक्रिय कोरोना बाधितांचो आंकडो पावलो 11,542 बार्देस वेटर्सान जिखलो कांदोळे वेटर्सन चषक, कुकीज वेटर्सांचेर मेळयली 2-0 गोलान जैत। आता पळोवया खबरो विस्तारान। माधय तशेंच मोले अभयारण्यात वाघ आशिल्ल्याचे पुरावे आसात। माधय अभयारण्यात 3 जाल्यार मोले अभयारण्यात 3 वाघ आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला। फाटल्या 12 वर्सांत गोंयांत 5 वाघांक मरण आयले। वाघ सुरक्षीत आसात अशी स्थिती ना। उरिल्ल्या वाघांक वाटोवपा खातीर गरज आसा। हाचे खातीर हांव सरकाराक पत्र बरयतलो अशें पर्यावरण मोगी प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी सांगले। 2009 वर्सा एका वाघाक मरण आयिल्ले। हाचे उपरांत 2020 वर्सा गोरवां खातीर 4 वाघांची हत्या जाली। ह्या वेवस्थेची मागणी करपा खातीर हांव सरकाराक पत्र बरयतलो अशें प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी सांगले। माधय तशेंच मोले अभयारण्यात पट्याचे वाघ आसात। सगळे कडेन पट्याचे वाघाचो आंकडो उणो जाला अशें प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी सांगले। गोंयांत वाघ ना, वाघ भायल्यान येतात ह्या भलायकी मंत्र्याच्या उलोवप्याक लागून पर्यावरण मोगी तशेंच लोकां मदीं खवदर निर्माण जाला। गोंय बिबट्याचो आंकडो मात वाडत आसा। त्या भायर गोंयांत परतून वाघांचें सर्वेक्षण जावपाचें आसा। पाचवी 4 रानां जी आसा ती रानां सुरक्षीत उरतात आणि ज्या ज्या वाठारांत रानां सुरक्षीत आसा त्या त्या वाठारांत मान्सूनच्या पावसाचें उदक जें आसा हें आमच्या भूगर्भान वयता आणि तेका लागून आमकां सगळ्यांक पिवपाचें उदक मेळटा। प्राणवायू आणि पिवपाचें उदक हे मनशाच्या अस्तित्वा खातीर चडांत चड गरजेचें आसा आणि ते पुरोवपाचें काम आमची 5वी 4 रानां करता आणि त्या रानाची राखण करपाचें काम वाघ करता आणि ताका लागून वाघाचें संवर्धन आणि संरक्षण जावप खूब गरजेचें। केंद्रीय नुस्तेमारी खात्याच्या जोड पालवान गोंय सरकारान नुस्तेकारांक विमो येवजण दितले। सामुहीक तरेन रापणकारांक विमो दिवपाचें अशें विधान नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी केलां। रापणकाराचे साबार प्रश्न सुटावे करपाच्या हेतान आपूण वेगवेगळी कामां हातान घेतला अशें मंत्र्यान म्हटलां। नुस्तेमारी वेवसाया कडेन तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संध्यो तयार करपाक तशेंच नुस्त्याचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प चालीक लायतले। ह्या शिवाय नुस्तेमार खात्या वरवीं वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायतलो अशें मंत्र्यान म्हटलां। पयशे नाशिल्ल्यान फोंड्या नगरपालिकेन कामगाराचो पगार दिवंक ना अशी माहिती नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष अर्चना डांगीन दिल्या। नगरपालिकेन म्हयन्याक 60 लाख रुपया खर्च येता। हातूंतले 30 लाख रुपया कामगारांक खर्च करचो पडटा। नगरपालिकेन 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण पगार घेवपी 47 कायम कामगार आसात, जाल्यार 116 कंत्राटी कामगार आसात। ते भायर 15 नगरसेवकांक दर म्हयन्याक 10,600 इतके मानधन दितात।
नगरपालिकेकडेन निधी येवचो म्हूण थकबाकी वसूल करून नगरपालिकेक येणावळ हाडची असो आदेश अधिकाऱ्यांक दिल्या, अशी माहिती उपनगराध्यक्षान दिल्या. दिवचल म्हालांतल्या आमठाणे धरणाक सध्या समाधानकारक उदकाचो सांठो आसा. मॉन्सून सुरू जाय मेरेन धरणांतल्या उदकाचेर कांयच परिणाम जावचो ना, अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याच्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. सध्या 47 मीटर इतकी धरणांतल्या उदकाची पातळी आसा. मेणकूर धुमाशे पंचायत वाठारांत येवपी आमठाणे धरणाची पातळी 50 मीटर इतकी आसा. दर वर्स एप्रिल म्हयन्याच्या सुमाराक ह्या धरणांतल्यान उदक कमी जाता. उदक कमी जातकीच फाटल्या कांय वर्सांच्यान साळबांदांतल्यान उदक सोडून धरणांतलें उदक नियंत्रणान दवरतात. अंदू ह्या धरणांतलें उदक नियंत्रणान दवरलां. सध्या दिवचल म्हालांतल्या आमठाणे धरणाचेर आसा. तुम्ही पळोवंक शकता ह्या धरणांत सध्या समाधानकारक असो उदकाचो सांठो आसा. साळ बांदारांतल्यान उदक ह्या धरणांत सोडटात, देखून ह्या धरणांतलें उदक सध्या नियंत्रीत आसा. मॉन्सून सुरू जाय मेरेन उदका खातीर काळजी करपाची गरज ना असो दावो WRD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केला. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत अपघात जावन मरण वचपाची मनशांची प्रमाण उणें जावचें हे खातीर रेस्क्यू मोहीम खातीर 2 हेलिकॉप्टर विकत घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्या 2 हेलिकॉप्टरांचे उपेग करतले. तशेंच मोठ्या कार्यावळी वेळार येरादारी खातीर तांचो उपेग करतले. गोंयांत 2019 ते फेब्रुवारी 2022 मेरेन 750 भिरांकूळ अपघाताची नोंद जाल्या. ह्या शिवाय गोंय वैजकी महाविद्यालय तशेंच म्हापसा आनी मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत हेलिपॅड बांदपाचे असो प्रस्ताव लेगीत पुलिशेन सरकाराक दिला. गोंयांत सुमार 80 लाख पर्यटक येतात. तशेंच गोंयांत भूगोलीक रचनेचे खातीर बऱ्याच वेळा एक्सिडंटा वेळार ॲम्ब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान मनीस मरतात. गोंयांत एक्सिडंटाच्या प्रमाणांत जावपी वाडीच्या फाटभुंयेर हेलिकॉप्टराक घेवपाचे प्रस्ताव दवरला, अशी माहिती गोंय पुलिशेच्या येरादारी विभागान म्हणला. पेडणे म्हालांत व्हड प्रमाणांत उदकाचे सांठे आसात, तरी हांगा उदकाची समस्या लोकांक सतायता. सध्या चांदेल उदकाच्या प्रकल्पांतल्यान फक्त 18,456 नळ जोडल्यात. ह्या सगळ्या नळांक नेमकी उदकाची पुरवण जायना अश्यो कागाळी हांगचे नागरीक करतात. पेडणे म्हालांतल्या 2 आमदारांनी यत्न करून ह्यो कागाळी सोडोवच्यो अशी मागणी हांगच्या नागरीक करतात. पेडणे म्हालांतल्या कांय गांवांक उदकाची पुरवण जायना. मांद्रे मतदारसंघातल्या केरी, पालये, हरमल, आगरवाडो, पारसे, तुये ह्या वाठारांनी उदकाची समस्या सतत जाणवता. फाटल्या 6 म्हयन्यां पयलीं तुये ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र आनी संबंदीत सगळ्या खात्यांचे अधिकारी, सरपंच, पंचायत मंडळ हांचे हजेरीत उदकाचो प्रश्न वयर सरलो. तेन्ना थळाव्यांनी उदरीक वसणुकेंत धाडिल्ल्या उदका संबंदी चर्चा जाल्ली, पूण ताची अजुनूय दखल घेवंक ना. विहिरीचेर ज्या विहिरींसून बांयसून आमकां गांवांक वॉटर सप्लाय जाता त्या स्पॉटाचेर आमी आसा. ही बांय आसा न्हू, खूब वर्सां जाली बांय. नेटा पासून रिपेराची खूब गरज आसा बांय. आनी वॉटरान भितर खूब कचरो पडटा. नेट डॅमेज जाल्या, ती नेट रिपेर करपाक जाय, ताका रश दिल्या बऱ्यापैकी करपाक जाय. पायपलायन डॅमेज जाल्या, उदक वेस्ट जाता. आयज
तुवें गांवांत आमकां उदक मेळना आनी खुबश्या प्रमाणात उदक वेस्ट जाता तेन्ना हेचेर बारीक बारीक गोश्टींचेर लक्ष दिवपाक जाय. आमच्या सोणये कातुर्ली तुवें पालये भागांत किंवा बंदीरवाडा आनी मुरमुशे भागांत खूब प्रॉब्लम आहा. वॉटर शॉर्टेज आसा. आमकां खूब गंभीर समस्या उदका खातीर बेजीक नीड्स जे आहा ते आमच्या लोकांक मेळना. हे फाटल्या 5-6 वर्सां पासून प्रॉब्लम चालूच आसा. म्हाका दिसता 10 वर्सां पासून चालू आसा. पार्सेकर आसतना आसलो, सोपटे आसतना आसलो आनी आजुनूय तो प्रॉब्लम तसोच आहा. नवीन आमदारान हितून लक्ष घालपाचें आनी बाय रिपेर करपाची, तिची बरी वेवस्थीत डागडुजी करपाची, नेट नवीन घालपाचें आनी वॉटर आमकां शॉर्टेज जाता ते सॉल्व करपाक जाय. देशांत कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव परतून वाडपाक लागला. फाटल्या 24 वरांत 2183 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 214 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. नव्या मरणा सयत आतां मेरेन मरण आयिल्ल्याचे एकूण आंकडो 5,21,965 चेर पावला. देशांतल्या सक्रिय कोरोना बाधितांचो आंकडो 11,542 चेर पावलो. फाटल्या 24 वरांत 1,985 कोरोना दुयेंती बरे जाले. आतां मेरेन 4,25,10,773 जाण कोरोना मुक्त जाल्यात. देशांत कोरोना संक्रमणाचो दिसपट्टो दर 0.3% इतलो आसा. बार्देस वेटरन्सान जो कुकीज वेटरन्साक 2-0 गोलान हारोवन कांदोळी वेटरन्स कप जिखले. कांदोळी वेटरन्सान हे सर्तीचे आयोजन केल्ले. ह्या सर्तीच्यो मॅची डॉक्टर गुस्ताव मोंतेरो खेळा मैदानाचेर जाल्यो. फायनलीचे सुरवाती पासून दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो. 10व्या आनी 12व्या मिनटाक गोल करपाची संद जो कुकीजाच्या जेस फर्नांडीसान वगडायली. उपरांत 20व्या मिनटान बार्देस वेटर्सांच्या शैलेश मिस्किनान गोल जाळयेचो वेध घेत बार्देस वेटर्साक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. ताचे उपरांत 30व्या मिनटाक शैलेशान आनीक एक गोल करीत बार्देसाची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली. स्प्रिंग बॉयज मांडोपान यंग बॉयजाक 3-2 गोलान हारोवन नावेली स्पोर्टिंग क्लब ओपन इंटर वर्ल्ड फुटबॉल चषक जिखलो. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान आयोजीत केल्ली ही सर्त नावेलीच्या रोझरी खेळा मैदानाचेर जाली. 6व्या आनी 10व्या मिनटाक गोल करून मॉविन गोम्सान स्प्रिंग बॉयजाक 2-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. दुसऱ्या अर्धात प्रेस्ली गोम्सान 34व्या आनी 37व्या मिनटाक 2 गोलांनी नोंद करीत यंग बॉयजाक 2-2 अशी बरोबरी करून दिली. उपरांत 48व्या मिनटाक फ्रेडलॉन फर्नांडीस गोल करीत स्प्रिंग बॉयजाची आघाडी 3-2 गोलान वाडयली. मॅचीचे निमणे मेरेन स्प्रिंग बॉयजान आपली आघाडी तिगोवन दवरून फायनल जिखली. गोंय शालांत मंडळा वतीन अंदूच्या शैक्षणीक वर्सा सावन मूल्यमापन येवजण चालीक लायतले अशी माहिती शालांत मंडळाच्या गोपा कडल्यान मेळ्ळ्या. 10वी आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यांक ही स्कीम लागू करतले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणां चालीक लायल्या उपरांत हे बदल जातले. येवजण चालीक लायतकच 2 भागांत परीक्षा जातल्यो. तशेंच अभ्यासक्रमांकाच्यो 50% भाग परीक्षेत MCQ पद्दतीन घेतले. हे शिवाय परीक्षा सुरू आसतना गोंय शालांत मंडळाचो परीक्षा हजर आसतलो. अशें कांय बदल परीक्षेत जातले.
गोंय शिपयार्डान थळाव्यांक कुशीन दवरून गोंय भायल्या लोकांक नोकऱ्यो दिवच्यो न्ही अशें विधान पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन व्यक्त केलां. कांय दिसां पयलीं सुमार 1000 तरणाट्यांनी गोवा शिपयार्डांत नोकऱ्या खातीर अर्ज केल्ले. मात एक लेगीत थळाव्या उमेदवाराची निवड गोवा शिपयार्डान केली ना असोय आरोप गुदिनोन केला. गोवा शिपयार्डांत गोंयांत आसा ते खातीर गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक पयले प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत माविनान व्यक्त केलां. इतले मजगतीं वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान लेगीत गोवा शिपयार्डान तरणाट्यांक कुशीक दवरतात असो आरोप केला. दक्षिण आफ्रिकेक सद्याक हुंवाराच्या संकश्टाक तोंड दिवचें पडटा. दरबान आनी कवाझुल नाटल वाठारांत उटंगाराचो पावस चालू आसा. हुंवाराक लागून हांगसरल्या लोकांची सामकीच वायट लागल्या. कितल्याशाच लोकांक मरण आयलां जाल्यार शेकड्यांनी लोकांचेर स्थलांतर करपाची पाळी आयल्या. कितल्याशाच जाणांची घरां व्हांवून गेलीं. पावस आनी हुंवाराक लागून निसर्गीक आपत्ती जाहीर केल्या. रस्ते आनी पूल लेगीत व्हांवून गेल्यात. कितल्याशाच बिल्डिंगांचें लुकसाण जालां. गरमी वाडली तशेंच लिंबूचें मोल लेगीत वाडलां. गरमेन लिंबू सोडा पिवपाक चडशे लोक पसंत करतात. सध्या लिंबू 10 रुपयांक एक ह्या प्रमाणान विकतात जाल्यार मध्यम आकाराचो प्रमाण 5 रुपयांक एक विकतात. पणजेन हॉटेलांत 40 रुपयांक मेळपी लिंबू सोडा 50 रुपयांक एक ग्लास ह्या प्रमाणान जाला. जाल्यार रस्त्या कुशीक आसपी गाडयांचेर लिंबू सोडा 30 रुपया वयल्यान 35 रुपयांक विकतात. लिंबू सोडा सोडले जाल्यार लिंबूचो उपेग उसाचो रस तशेंच खानावळीन जेवणाच्या वेगवेगळ्या जिन्नसाक तशेंच फास्ट फूड तशेंच हेर खाणांचे जिन्नस करपाक उपेग करतात. लिंबूचें मोल वाडिल्ल्यान गोंयकार बेजारल्यात. लिंबू उपरांत टमाटाचें मोल 10 रुपयांनी वाडलां. ते खातीर टमाट आतां 40 रुपया किल जाला जाल्यार लसूण 140 रुपया किल जाल्या. गोंय दोरमल्ला खाम संघटनेन चलयां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. लोलया आयोजीत केल्ले हे प्रशिक्षण कार्यावळीत जयंत गांवकारान प्रशिक्षण दिलें. मार्च म्हयन्याचे 25 तारखेच्यान ह्या प्रशिक्षणीक कार्यावळीक सुरवात जाली. हे प्रशिक्षण कार्यावळीत सुमार 30 चलयांनी वांटो घेतिल्लो.
कोळशाच्या उणावाक लागून वीज निर्मित उणाव जाला जाल्यार गरमेच्या हंगामात विजेची मागणी वाडल्या. गोंयांत पीक आवराक 70-80 मेगावॉट विजेचें उणाव जावपाक लागला. हाचो परिणाम गोंयच्या उद्देगाचेर जावपाक लागला. विजेच्या उणावाक लागून मालाच्या प्रोडक्शनाचेर परिणाम जाता अशें मत उद्देग मांडावेल्या जाणवणकारां कडल्यान न व्यक्त जाता. विजेची ही समस्या सुटावी करपा खातीर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आयज खासा बसका घेवपाचे आसात. हो उणाव भरून काडपा खातीर उक्त्या बाजारांतल्यान वीज विकत घेवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा. सध्या उक्त्या बाजारांत वीज 12 रुपयांक प्रत युनिटा परस चड आसा. पेडणे तुयेत इलेक्ट्रिसिटी सिटी फुडल्या 2 वर्सां भितर चालीक लागून थळाव्यांक रोजगार दितलो अशी माहिती IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंयकारांकूच नोकऱ्यो दिवपाक पयले प्राधान्य दिवचे अशी अट हांगा येवपी उद्योजकांक आमी घालता. तरणाट्यांक ह्या कंपनीन पयलीं प्रशिक्षण दिवचें आनी उपरांत तांकां कायम तत्वाचेर कामाक घेवचें अशें रोहनान सांगलें. सोमारा तांणी तुये इलेक्ट्रॉनीक सिटीच्या वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वेळार थळावो आमदार जीत आरोलकार हजर आशिल्लो. We are doing it very sincerely. आता एक्विजिशन समज उरला कित्या खातीर उरला कोणाक स्पेशल ऑफिसर घालचो पडटलें एक्विजिशनाक काय ना हे थोडे मातशे रिव्यू करतकच वी विल नो ताची जाणीव जातकच तुमकां कळोवपाचें काम करतलेच. पूण एम्प्लॉयमेंट आनी अनएम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत जेन्ना आमी फुडें वता पयले फर्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज टू एन्श्युअर दॅट दीस डेव्हलपमेंट वीच हॅज टेकन प्लेस इज इन ट्यून विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स. आमी जे हांगा डेव्हलपमेंट करून घेतला ऑर एडेड डेव्हलपमेंट कितें जाय तें पळोवन घेवचें पडटलें. ते डेव्हलपमेंट कशें जाय त्या प्रमाणे इंडस्ट्री वी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री आय नो वॉट आय एम टॉकिंग. सो इंडस्ट्रींतल्यान आशिल्ल्यान इंडस्ट्री इन्वेस्टर कसो पळयतलो त्या प्रमाणे आमकां तयार करून दिवची पडटली. जशे कंपनीज येतले वन ऑफ द क्रायटेरियाज फॉर एवरी कंपनी वील बी टू स्कील अँड रिस्कील आवर गोवन youth and that is where employment opportunities as an apprentice will start first and then be taken in the same company as recruited. So ताज्या खातीर phase wise if we see म्हज्या हातून समज आज आमी दीस दिला जाल्यार आमकां 2 वर्सां भितर वी वील फायंड लॉट ऑफ थिंग्स. ताळगांव दुर्गावाडीचे स्वरवी संस्थेन संगीत कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. आयतारा सांजे दुर्गावाडी ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीत इंदोरच्या कलाकारांची तबला आनी तानपुरे जुगलबंदी पळोवपा सारकी आशिल्ली. ह्या कार्यावळीक थळाव्या लोकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायिल्ली. स्वरवी संस्था दर म्हयन्याक हौशी कलाकारांची संगीत मैफील घडोवन हाडटा.
हांव साईनंदन सातोडेकर, दुर्गावाडी ताळगांव हांगासर आमची स्वरवी इव्हेंट्स म्हणून एक संस्था आसा. त्या संस्थे मार्फत आमी दर म्हयन्याक मासीक सभा आयोजन करता. आनी त्या मासीक सभेचो मेन उद्देश म्हटल्यार की गोंयच्या आनी गोंया भायल्या वेगळ्या वेगळ्या कलाकारांक आमी थंय परफॉर्मन्स करपाचो चान्स दिता. आनी हातूंत 2 गजाली जाता. एक म्हटल्यार की आमच्या दुर्गावाडी वाठारांतले, दुर्गावाडी ताळगांव वाठारांतले जे हौशी कलाकार आसा तांकां ही असो एक आगळो वेगळो संगीत कार्यक्रम आयकपाची संदी मेळटा. तशेंच आमचे तरणाटे भुरगे जे सगळे म्हाज्या फुड्यान जमल्या, हे सगळे कलाकार आसा आनी संगीताच्या क्षेत्रांत खंय ना खंय तांचो योगदान आसा. सो तांकां प्रोत्साहन मेळटा. तशेंच आमी दर म्हयन्याक असोच कार्यक्रम करतले आनी पुढचो कार्यक्रम मे म्हयन्यान पयल्या विकान आसा. सो तुमकां जर खरीच इच्छा आसा ह्या कार्यक्रमाक येवपाची तर तुमी सरळ येवपाच्या कार्यक्रमाक आनी ह्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवचो. धन्यवाद. आयचे लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.